असं काय म्हणून उलटे काय सर अंग ते काय काय तुम्ही पुढे 5 चॅनल एक रस्तो होता भितरल्यान तेगे देवळा कडच्यान घुंवून लोकां वचचें पडटालें ते आपले करपाक तांकां कितें प्रॉब्लेम आसता आपल्या कडेन क्रिसमस ट्री ओ साहेब यार अरे बाबा सर तुमची आयज हांगा मिटींग आशिल्ली कितें तरी डिस्कशन जाल्लें आर्किओलॉजी मिनिस्टर कसली मिटींग जाली तुमची आनी कितें डिस्कशन जालें आयज मिटींग अशी शेड्युल्ड मिटींग आमची तशी नाशिल्ली म्हाका एक म्हणजे देवाचें दर्शन घेवपाक जाय म्हालसा नारायणी आनी त्याच बरोबर कमिटीन म्हाका रिक्वेस्ट केलो की हांगा एक स्टेट ऑफ आर्ट म्युजियम तयार जाता ते म्युजियमाच्या संदर्भान हांव नवो मिनिस्टर जाल्ले कारणान प्रोविजन्स कितें कितें केल्ले आसा ताची खर्चाची बाब कशी जाल्ली आसा हांगा ताचे फाटल्यान तळय आसा म्युजियमा भितर कॉन्टेंट कितें आसतलें कश्यो मुर्ती आसतले ताजो प्लेसमेंट कसो आसतलो एक नवो मिनिस्टर जाल्ले कारणान म्हाका जें पयलींचें काम केल्लें आसा तें परत सिंक्रोनायज जावपाक जाय नवे घडामोडी नवो डेव्हलपमेंट कसो करपाक जाय आमकां स्कोप कितलो आसा सरकारा कडेन बजेट कितलें आसा ह्या संदर्भा भितर गोंयान भितर म्हजें एक मत आसा हें सगळें पळयले नंतर हो जो स्ट्रक्चर संपूर्ण देवळांचो आनी देवतांचें हें आसा एक सगळ्यांच्यांनी एन्शंट आमचें मंदीर आशिल्लें आनी तें मंदीर परत एक फावटी पुनर्स्थापीत जाल्लें आसा मॅनेजमेंट आमचे मदीं आसात आर्किटेक्ट आसा जावं बाकीचे सगळे ट्रस्ट आसा हें फक्त सरकाराच्या खर्चानूच जालें ना ट्रस्टान खूब मोठी जबाबदारी हांगा उबारली आनी तातूंतल्यान मंदीर परिसर घेवन गेले रिलिजियस ज्यो कितें वास्तू उबी रावपाक जाय ते ट्रस्टान आपल्या खर्चान केले ज्यो पब्लीक प्लेसीस डेव्हलप करपाक जाय पब्लिकाक एक्सेस जाय आनी तातूंत भितर सुविधा निर्माण करपाचें कार्य हें सरकारान हें केल्लें आसा सो put together the whole campus which is built is in coordination with the trust गव्हर्मेंट आयले ट्रस्ट आयले आनी देवस्थान समिती आयले हांच्या तिनाच्याय कॉर्डिनेशनांतल्यान एक सुंदर असो परिसर हांगा निर्माण जाता हाचे फुडले डेव्हलपमेंट कशें आसा कितें आसा आमकां एक म्हणजे ज्यो सुविधा निर्माण करपाक जाय त्यो सुविधा निर्माण करपा खातीर आमी केल्ले सो हांगा आयले नंतर आमचे देवस्थान समिती ट्रस्टाची समिती आनीक GSIDCन पयलीं काम केल्लें आसा तांचे कडल्यान सगळो रिव्यू घेतल्या नंतर आमी फुडली आमचें हें डेव्हलपमेंट कसो आसतलो हाचेर विचार विनिमय केल्लो आसा म्युजियम सर कशें आसतलें कितें एक्सपेन्स अशें ना म्युजियमाचेर आमी पळयतले आतां म्युजियमाचो एक रफ स्कॅलेटन जाल्लो आसा तातूंत भितर आमी विचार केल्लो आसा की गोंयान भितर ज्यो मुर्ती सांपडटात आनी गोंयान भितर आमचे पयलींचे पुरातत्व कशें आशिल्लें आनीक तातूंत भितर आमी कशें ताजें डिस्प्ले करपाक शकतात म्हणजे आमचो कल्चर आसतलो आमचे ट्रेडिशन्स आसतले सेंच्युरीज अगो गोवा कोणी रूल केल्लो गोंयान भितर डायटी कोण आशिल्ले हे सगळ्याचें प्रदर्शन एक वेवस्थीत हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी घेवन आमकां करपाक जाय आनी गोंयान भितर कोणीय जर पर्यटक येता किंवा एक आमी म्हणटात की स्पिरिच्युअल टुरिजम कशें जातलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतात एक शांत हातून भितर वातावरणान भितर देवाचें दर्शन जातलें आनीक हिंदूंच्या देवदेवतांचें दर्शन हांगा म्हणजे पिळग्यांनी पोर्तुगीजांनी अटॅक केले नंतर आमची थोड्या देवळांची नासधूस जाली ताचे जी हिस्ट्री आमकां म्युजियमांतल्यान मेळटली जे पर्यटक येतात ते गोंयची हिस्ट्री जाणून घेतले
आनी आमचो रीच कल्चर कसो आशिल्लो गोंयचो हें सगळें तातूंत भितर डिस्प्ले जातलें. कितें एस्टिमेट आसतलें म्युजियमाचें? ना इस्टिमेट आमी परत एक फावटी परत घेवन बसतले जे कितें इस्टिमेट करपाक जाय आशिल्लो सादारण ते आमी खर्च केल्लो आसा आनी तातूंत भितर आतां परत एक फावटी आमकां एक सादारण 8 कोटीचो म्युजियमाक खर्च येवपाक शकता. ते फिनिशींग व्हरपाच्यो ज्यो मुर्ती आसात जावं आमचे कडेन जी इन्व्हेंटरी ऑफ ओल्ड आर्कियोलॉजिकल हें आसात म्हणजे मुर्ती आसात ताचो प्लेसमेंट कसो आसतलो, ज्यो वास्तू आसात तातूंत भितर ताचे विशीं आमकां हें सगळें प्लेसमेंट करपाक सादारण ते आमकां आनीक 8 कोटीची गरज पडटली. गव्हर्मेंटाच्या रेव्हेन्यूक कितें सपोर्ट करतलें म्युजियम? डेफिनेटली गव्हर्मेंटाच्या हातूंत भितर दीस वील बी आर्ट स्टेट ऑफ आर्ट म्युजियम जातलो. तुमी जर संपूर्ण वातावरण पळयलें जर जायत वा म्युजियम बाय इटसेल्फ भायल्यानूच पळयल्यार इतको सुंदर दिसता. ताची ती भायली सुंदरकाय आनी भितरले जे आमचे हें आसा कोर इझेन्स म्हणटा आमी ताका म्हणजे तातूंत भितर म्हत्व आसा तें तुका तितलें ब्युटिफाय जातलें अशें कांय ना. मुर्ती आसात त्यो मुर्तेचे डिस्प्ले कशे भशेन करप हाचेरूय डिपेंड आसतलें. सो डेफिनेटली हांगा येता तो पर्यटक आसा तो खूश जावन वतलो. एक म्हणजे गोंयचे सगळ्यांतले म्हत्वाचे आनी पुराणांतलें दैवत्व हांगा आसा आनी आमकां हिस्ट्री प्रमाणे पुराणां भितर गेल्या नंतर कळटा की गोंयचे एक वन ऑफ द लार्जस्ट अँड बिगेस्ट and greatest temple was here and which is again re-established here with the help of trust, government and Devasthan Samiti. ताका लागूनच जर आमकां स्कुलाचे म्युजियम आसतले अशें बरें उपयुक्त अशें हें करपाक मेळटा जर जाय जाल्यार खूब बरें जातलें. सो ऑल टुगेदर फक्त एक देवाचें दर्शनच न्ही, देवाच्या दर्शना भितर गोंयचे म्हणजे आमचे देव देवतांची म्हायती ताच्या भायर एक वेगळ्या तरेचें स्कूल, रेजिडेन्शियल स्कूल म्हणा किंवा बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा हांगा तळय आसा आमची ताचें सुंदरकाय ब्युटिफिकेशन हें सगळें आसतलें. सर पोर्तुगालच्यान जे डॉक्युमेंट्स आमी हाडपाचे आसले ताचें काम करपाक अजून आमकां पोर्तुगालची डॉक्युमेंटाची सविस्तर आमी कितें करतले हिस्टॉरिकल जे लोकांनी पोर्तुगीजां भितर विजीट केल्ली आसा जे रिसर्चर्स आसात आमी कांय लोकां कडेन ताचो संपर्क सादलो आसा. त्या लोकां कडच्यान पयलीं आमी फक्त पोर्तुगीजां वचून ट्रीप मारतले येतले आनी आमकां खबरच ना ट्रेजर खंय आसा तें खबरच ना. आमकां खबर आसपी मनशांक जे लोक पोर्तुगालाक वचून तांचे रिसर्च वर्क केल्लो आसा आनी तांकां एक्झॅक्टली खबर आसा गोंयचे विशयी म्हायती खंयच्या शेल्फान आसा, खंयच्या रुमान आसा, खंयच्या बिल्डिंगेन आसा आनी खंयच्या तांच्या प्रोविन्सां भितर आसा हे सगळें म्हायती घेवन आमी वतले. सो एक्झॅक्ट वी वील प्लॅन आउट. It is not yet, we made a statement saying that we will get the old records and old treasure of Goa which is lying at Portugal or Lisbon. So we first need to find out where exactly it is placed and how to get it, whether it is in the form, electronic form, whether it is physical form, whether we can take, whether it is our own property which is lying with them. So we will verify everything before going there. We will see to that how we could have a access or a control over it. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे मेजर प्रोजेक्ट कितें आसतले 5 वर्सां तुमी लगेच म्हणटा? आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे मेजर म्हणजे एक फोर्ट्स आसा आमचे जे ट्रेडिशनल ओल्ड फोर्ट आसा, एन्शंट फोर्ट्स आसात ते फोर्ट्स आमी परत एक फावटी रिस्टोर करतले, तांचे कन्जर्व करतले. म्हणजे ज्या आर्किटेक्ट्स आमकां हाजे लागतात ते आर्किटेक्टांक घेवन ताची नैसर्गीक ब्युटी कांयच हें करनासतना ते रिस्टोर करपाचें आमचें म्हत्वाचें कार्य आसा. एनी रिलिजियस स्ट्रक्चर वीच इज ओल्डर दॅन 100 years we will take up as archaeological protected sites and we will see to that the old treasure of our Goan heritage and culture we will try to restore that and परत एक फावटी लोकां खातीर खुले करपाचें. ताचे बरोबर बाकीच्यो ज्यो जे खंयचीं ठिकाणां अजून पर्यंत डेवलप जालना वी वील सी टू दॅट प्रत्येक फोर्टाचेर आनी प्रत्येक प्रोटेक्टेड सायटीचेर आमकां थंय ताची निवळसाण क्लिनलीनेस करपा खातीर आमचे स्टाफ डेप्यूट करतले, ताची रखवाली करपा खातीर प्रोटेक्ट करपा खातीर आमचे सेक्युरिटीज थंय आमी लायतले. आनी तिसरी गोश्ट आसा तातूंत भितर रिस्टोर करून परत आस्त्या स्वरुपान परत आनी एक सेंच्युरी कशें उरतले हाचे कडेन आमी लक्ष दितले. थँक्यू. थँक्यू सर. 9765 32 32 32 परत 32 06
हय Yes, sir.